पिर्णा कोळवळच्या माऊली देवीच्या देवळात श्रावणी उत्सव मनयतात। बाटाबाटी वेळार खंय गांवकारांनी देवीची मूर्ती मेणकुऱ्या दाबोसे गांवांत व्हरून लिपोवन दवरिल्ली आनी स्वातंत्र्यताये उपरांत जाणट्यांनी ती परत हाडली अशी एक आख्यायिका आसा म्हूण थळावे सांगतात। श्रावणांत देवळांत वेगवेगळे उत्सव जातात। आरडीएक्स गोवा खातीर कोलवाळेच्यान महेंद्र गांवकर। आमी पयलीं आमचें हें देवूळ हें धाकटें आसलें, आतां आमी तें नुतनीकरण करून मोठें केल्लें आहा। तें देवूळ आतां सद्या काम चालू आहा देवळाचें। आनी ह्या देवळान एक पालखी काडटात, गांवान फिरयतात। दुसरी गजाल म्हणजे आमची जत्रा जाता एक, आनी खुबशीं आपली देव कार्यां जातात। श्रावणान ह्या देवळान श्रावणान ह्या देवळान सोमार 4 वाजतात, 4 किंवा येतात तशे। त्याच्या नंतर शुक्रार आमचो डेली आसता, श्रावणी शुक्रार। त्या शिवाय ह्या दिवसा बी आमचो शुक्रार डेली आसता। चलच हो कितें कांय केन्ना पुर्तुगेज टायमार तेन्ना आमी बाटाबाटी चल्ले गोंयांत, तेन्ना तो देव आमी घरान रानान मेणकुऱ्या व्हरून दवरलो, दुबाशे म्हणटात ते। थंय तिचें आजून स्थान आहा, देवूळ आहा पुरांत। थंयच्यान आमी मागीर आतां नंतर हें स्वतंत्र जाल्या नंतर आमी देवीक हांगा हाडली। हांगच्यान वचून करताले। आमचे 3 वाडे आहात, त्या 3 वाड्या वयले आमी एक जावन तीग जाण वयताले आनी ती प्रसाद पुजा कितें आहा तें सगळें कार्य आमी ती करताले। आमची देवी कितकीशीं वर्सां दाबोस ह्या हेचेर अचानक पुर्तुगेज वेळार तेंच्यानी आमी तेन्ना धाकटे थंय बाटाबाटीच्या टायमार थंय व्हरून हें जालें। तेन्ना आमी हांगासून आमचे जात्रेक दिवजां आसता आमची, हांगासून चलत आमी कितलेशे कोस थंय वयताले, चलत वयताले। रातची हांगा 2:30-3 स्टार्ट करताले आमी वचून ते 5:30 बी थंय पावताले। आमचे शाणपणी रानान सारकें अशे परिस्थितीन आमी थंय वयताले। आनी दिवजाच्या वेळार आनी आमी सामकी बायलां आमची सगळीं दिवजां घेवन चलत हांगा इतली हुशारीन वयताली ती थंय। आनी थंयसून कांयशा काळान मागीर हांगासर आमचे सगळे नादोड्या गांवचे 3 पैकी 3 माडांत गांवांत वाडयेर अशे 3 जाण भाव हेंच्यांनी हें केली, कमिटी केली आनी तेंच्यानी थंयसून हांगासर हाडपाक हें केलो, प्रसाद घेतलो। पयलीं धारगडी वचून प्रसाद घेवन तेंचे नाल्यार तुमी हाडा आनी सगळें देवाचें जें कितें करताले, देवाचें कितें सगळें प्रसाद पळय तें करताले। तशेंच ते वाजत गाजत तिका मागीर आमी हांगा हाडली।